पुराजना सत्संगा स्वागत आसा. जेएसपी भक्तवृंदा टीमाचे पुराजनाक धन्यवाद दिता. तांणी चंद कोण हे कार्यक्रम नियमित रूपार चलयता आसत. हरे कृष्ण. आमी एंगल टॉपिक आती है टेकिंग केअर ऑफ द सीड ऑफ भक्ती. भक्ती लता बीजाचे आमी ते श्लोका वयर आमी ताजे कसन ताजे एक अर्थ आसा आनी तातूंतल्यान कसन आमी शिक्षीत अशें आसा मनावरच तशें आसा ताजेर आमी डिस्कस करता आशिल्लींची. अबाउट 3 पार्ट्स जालेले आसा. हे फोर्थ एंड कंक्लुडिंग पार्ट आयच्या सेशनांत. सो सेशन सुरू जावचे पयलीं फुडें तुमकां पुराजना पुनः स्वागत करता. पुराजन मालगड्यांक पुरा भक्तजनांक तुमकां तुमगेल वंदन करून तुमकां प्रणाम करून तुमगेल परमिशन घेवन आयचे सेशन स्टार्ट करचे इच्छिता. हरे कृष्ण. प्रार्थना करून स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. स्वामी नेक्स्ट 45 मिनिट्स खातीर हे कंक्लुडिंग सेशन भक्ती लता बीजाचे ताजे वेर आमी डिस्कशन करूया. आम्ही हे टॉपिक चैतन्य चरितामृताचे मध्य लीलाचे एक श्लोका वयर दखून कंटिन्यू करता आसती. हे डिस्कशन जालेलें चैतन्य महाप्रभुलें आनी रूप गोस्वामी मध्येंतू तांतू दोकून हे केलेलें आसा. चैतन्य महाप्रभून मस्त सकट हे चैतन्य चरितामृतांतू मस्त सकट चांग तांगेले तांणी सांगिल्लें भक्तगणाक ते रेकॉर्ड जालेलें आसा आनी तांतुलो हो एक विशय. चैतन्य चरितामृत म्हळ्यार तें व्हड काव्य देवान भक्ता रुपार येवन आमकां दाखोवन दिवचें आसा भक्ती कशी करचें म्हूण. आनी ह्यांची मध्य लीलाचे ते एक श्लोक येता खंयचेर आमी हे सिरीज करता आसा ती. ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाये भक्तिलता बीज. म्हळ्यार कोण हे एक भक्ती मेळची म्हळ्यार ही साधारण मोठा विशय न्ही. कसन की सगळ्या ब्रह्मांडांत कितले जन भ्रमण करता आसत के जाल्यार कोण भाग्यवान जीव स्वल्प जना मात ते गुरुले आनी कृष्णाल दयेन ते भक्ती लता बीज मेळटा म्हूण. आनी ते भक्ती लता बीज मेळटरी आमी ताचें पोशण करता आनी पोशण करतना कसं कश्ट येता कसं विंगड भावन येता खंयच्यान ते पोशण समज आयना त्या मनावरच तशें आसा म्हूण. पण आमगेल कसं न्हय आमगेल आत्मा आमगेल मनाक भावन आसता पळय आनी ते भावन आमी मस्त सकड विशयांत घालता ती. दुडवा खातीर आसच्या पुरो विंगड खंयच्या विशया खातीर आसच्या पुरो आनी मागीर ते स्वल्प काळान आमकां तांतू ते एक आनंद येना आनी कशें की कश्ट जाल्या म्हण केवे जाता. सो सगळी हें भक्ती म्हळ्यार हें प्रोसेस म्हळ्यार भक्तीचें भक्ती पथ म्हळ्यार की आमी आमगेल भावन खंयचो आसा आत्माचें तें आमी देवाले चरणार समर्पीत करचें आनी तें सामान्य रुपार अशी जायना तें आमी कशें की तांतू एक प्रयत्न करचें आमगेलें कर्तव्य आसता. भक्तीच तें पथ म्हळ्यार एक प्रकाराचें आमकां कोण दिलेलें आसा मालगड्यान आमगेल गुरुवर्यान कोण दिलेलें आसा कसं कोर येता म्हूण भक्ती पथार मुखारसून वचचे खातीर जाल्यार हिची तें आमगेलें भावना तांतू घालून आमी तें पथार चलका तेन्ना मात तें देवा लोट कनेक्ट जावं. न्हंय होळच्या खातीर जाग आसच्या पुरो जाल्यार तांतू उदक नातल्यार खाली तें एक सुकून गेलेलें नेल मात दिसतलें आमकां. सो भायली रुपारी आमी कशें एक भक्ती पथारी कशें एक मेकॅनिकली करल्यार तांतू तें उदक नातिल्लें तें न्हंयची एक वाट आसा पळय तशी जातलें. खाली एक रिच्युअलिस्टीक म्हणटात पळय मेकॅनिकल भायल्यान जातलें आनी तांकां निज जावन ते भक्तींत मेळचे आशिल्ले आनंद तो आमकां मेळना. आनी
आमकां ते एक अनुभव जायनातली आमी विंगड जना कशी प्रोत्साहन करचें. सो आमी एक पण भक्ती पथार वचचे पुरो आमकां लायक दिसचे पुरो जाल्यार आमकां ते चांग रुपां करूं जायनातल्यार आमगेले संबंदीक आमगेले फ्रेंड्स और आमी कोणाक दिसता की हांणी हें फॉलो करता तांणी प्रोत्साहन मेळटलें तांकां. ताकाची ते भावन आमगेले ते निज रुपार चांग रुपारी केन्ना देवाल चरणार वता तेन्ना ताचे रिझल्ट मेळटा तेन्ना ताचे एक आनंद मेळटा तेन्ना मेळटा. सो भक्ती म्हळ्यार ही एक भावना चेतना ताचे विशयी दिव्य चेतना ती देवाल चरण कमलार घालचें आनी हें संवसारांत आसतानय चांग रुपारी भक्ती कोर येता म्हूण देवान सांगिल्लें आसा. जाल्यार की देवाक भक्तीन तूं देवाक पुरापुशी होड विशय जावका म्हळ्यार आमगेलें हृदय भक्तीपूर्वक आशिल्लें हृदय जावका देवाक. आतां हें भक्तीपूर्वक आशिल्लें हृदय हें भक्ती लता बीजाक आमी पोशण करतना ते आमी घालिल्लें उदक जल विंगड वस्तू वयतांडून घेतके लागीं आशिल्लें झाड ते नाकनातिल्लें झाड तें कसं नासचें पुरो. एक तर आमगेली भावना विंगड विशयांत वता म्हळ्यार हे संवसारा विशयांत वचून आमकां देवाल खातीर कसल्याय विशया खातीर कसल्याय एक समय ना. तेन्ना आमी देवाल ती भक्ती मनस्पूर्वक करचें जायना. दोन्ही कशी आसचें पुरो की आमी एक देवाल भक्तीर आमकां वचूं का जाल्यार आमगेलें मन तशें आसा की हें कंडिशन अशें असल्यार मात हांव तें भक्ती करूं शकता म्हणून. म्हळ्यार इतलें दुड्ड आसूं का, इतलें हेल्थ आसूं का, हें आसूं का, तें आसल्यार मात जावका म्हूण. जाल्यार हेची देवाल खातीर भक्ती करतना भायली कंडिशन मॅटर करना म्हूण आमकां हें चरितामृतांतून पळयता. म्हळ्यार देवाल विशय तूं मुखार सून वचचे खातीर आमकां सगळी फेसिलिटी आसचे पुरो. कशें एक चांग रुपार कशें एक परिस्थिती आसूं जाल्यार ती परिस्थिती इम्पॉर्टंट न्ही. आमकां आमगेलें कनेक्शन आमगेलें आकर्शण देवाल खातीर आसूं का परिस्थिती ओट न्ही. कसलें की परिस्थिती चेंज जाता आसतलें. मेन म्हळ्यार आमगेलें देवाल ओट कनेक्शन म्हळ्यार आमी ते देवाल भक्तीन तूं मुखार सून वचचे ती आमगेली इच्छा आसा पळय आनी ते आमी ते इच्छा हृदयपूर्वक आमी कसले एक भक्ती पाताचे विशय करता ती नामस्मरण वाजूचें आयकुचें तेन्ना ताचे रिझल्ट कसो ना ते देवा मॅटर करना. देवाक कसं जाल्यार की पुरापुशी होड विशय म्हळ्यार देवाक आमगेली ती भक्ती जावका ते खंयची परिस्थितींत आमी करता ती तो व्हड विशय न्ही म्हूण पळयलें आसा. कसं जाल्यार की आमकां एक पंथा दिसचे पुरो की भक्तीन दायज दिता हें त्याग कोरता, तें त्याग कोरता. आतां म्हाका म्हाका पुरो हें जावचें साध्य न्ही हो विशय. जाल्यार कसं करचें हांवें? मात हो कसले मुखार सुरू भक्तींत वतना त्याग करचो और खंयचो वैराग्या विशय आसल्यार ते खाली एक विशय आमकां आमी लास्ट टायम डिस्कस केलेलें की बॅटल फॉर रिनन्सिएशन एंड वॉर फॉर डिवोशन म्हूण. म्हळ्यार एक पंथ आमकां कसं एक विशय फॉलो करूं जायच ना और फॉलो करूंक हगुरो करचें की टायम लागचे पुरो. ताजेन आमी दुख्ख पावन हें म्हाका जावचें असलो विशय न्ही हो. हांव कसं की ट्राय केलें हें म्हाका जावचें न्ही. विंगड जन कशें करतात की हें पुरो म्हाका जायना हें. तेन्ना कसं म्हणटा ती एक सान विशया खातीर आमी एक व्हड विशय सोडटलीं. हे दोन विंगड विशय तो. आनी एक पंथ अशी जाता आमी भक्ती मुखार सून येताना आमी कुठले मस्त सकट विशय एडॅप्ट करचे पुरो ती. हें करना ती, तें करना ती. हांव चांग रुपारी एकादशी करता और विंगड कसं कोणी करचें पुरो. जाल्यार ताजे निमित्त आनीक एक विशय येता म्हळ्यार गर्व येवचें साध्य आसा. की पळय हांव कशें करता पळय. म्हगेलें स्टँडर्ड कसं आसा पळय भक्तीन तूं. हांकां पळयात हांकां कांय करूं ना. ते गर्व येवचें साध्य आसा. सो आनी एक पंथ जावचें पुरो की आमी इतलें आमकां एक दुख्ख जाता की हें पुरो म्हाका करूं जायना. हांव ट्राय केलें जायना ताका सोडून सोडतात. मात हे दोनूय सिच्युएशनांत तूं केन्ना एक सिच्युएशन आमकां गर्व येता की कसं की आमी भारी कसं की व्हड विशय करता आसत विंगड जेन्ना करूं जायना तिलो और विंगड सिच्युएशन परिस्थिती खंय आमकां करूं जायना म्हूण एक दुख्ख जाता. ते दोनूय तूं कसं जाता म्हळ्यार आमगेले भावन आसा पळय ते देवाल चरण कमलार भक्तीपूर्वक पावनात. दोन्ही परिस्थितींत तूं भावना विंगड रुपारी ताचे उपयोग जाता असं म्हणून सांगलें. सो भक्तींत येवची म्हळ्यार खंयचे विशय सोडचे न्ही. देवाल पांय कशी गट्टी धरतात आमी त्या व्हड विशय. कसं जालें की आमकां खंयच्यान तूं मुखार सून आमगेल्या दोशा निमित्त खंयच्या निमित्त आमकां फुडले मुखार सून वचचें जायनातल्यार स्वल्प विशयान तूं
ते आमी देवाले प्रार्थना केलें की देवा हांव प्रयत्न करता आसा जाल्यार म्हाका कश्ट जाता आसा. त्या मनान आमगेले एक नम्र भावन केन्ना उत्पन्न जाता पळय, ताजेन आमकां देवाल वयर मन घालच्याक आनीकय सुलभ जातलें. आनी ताजे निमित्त आमकां हृदयपूर्वक देवाक कळकळीन प्रार्थना करचें ती एक भावन मना येवच्या पुरो. आनी ताजे निमित्त आनीकय आमगेले भक्तींतू अभिवृद्धी जावच्या पुरो. सो कशें एक त्याग करचें की ना होड देवाल प्रती आमी कितले आकर्शीत जाता तो होड विशय. कसं जालें की एक पंथा त्याग करचें म्हळ्यार एवर्जन म्हणटा ती नाक्का म्हूण. कसं एक नाक्क सी दिसचें. तें एक विशय न्ही. आतां आमी देवस्थानां गेल्लीं ती आनी देवालें दर्शन घेता आसा ती. तेन्ना कोणके आमकां एक जायनातील मनीस थंय बगलेन येवन रावलो. तेन्ना देवाल मुखार दर्शन घेता न्हय आमगेलें मन ताका पळोवन आसतलें. हांगाय आयलो बे म्हाका बाद दिता केन्ना पळयलें री खंय ना हांवें ताका टायमा हांव येताना देवस्थानां हांगा म्हगेल्या मुखार येवन रावलो बे म्हळ्यार आमी देवाल येद्रा दर्शन घेता न्हय आमगेले भावन खंय विंगड आसा. नाका आशिल्लें आशिल्लें म्हूण. सो भावन आमगेले खंय वता तें एक इम्पॉर्टंट विशय. आनी दोनी विशय म्हळ्यार एक पंथा फ्रस्ट्रेशन जावचें म्हणटा पळय हें जाय न्ही. ताजे निमित्त एक प्रकार आमी पुरो जाता आमकां तांचे लेखून की हें म्हाका जायना हें जाय न्ही म्हूण. सो सांग रुपार एक त्याग म्हळ्यार केन्ना आमगेले एक भावना देवाल प्रती आकर्शीत जावन स्वाभावीक रुपार आमी भक्तीन तेत्ता ती तो एक व्हड विशय. जाल्यार तें आमकां जाता स्वाभावीक रुपार करचें. ताजे विशयच आजी आमी मुखारसून उलोवया. कसं जालें की आमकां पुरा जनाल एक इच्छा आसता की एक चांग रुपार आमी भक्ती करका म्हूण आनी आमगेले चांग रुपार देवाल विशयांत मन लागुका म्हूण. सो कसली एक परिस्थिती आसल्यार आमी भक्तींतू एक म्हणटात पळय चांग रुपार मुखार सुद्दां गेल्यार अडना कसली परिस्थिती आसूं तेन्ना संसार विशयांतू आमकां करूं जायनासी जावच्या पुरो जायनाशी पुरो जाल्यार आमी तांतू मुखार सुद्दां वता ती म्हळ्यार वॉर ऑफ डिवोशन गोज ऑन. तेन्ना आमी खंडित मुखारसून वचचें. ते श्लोक आसा आधो श्रद्धा तथा सातु संगो तथा भजन क्रिया म्हूण. सुरेख श्रद्धेन की देवाल विशय कशें की चांग श्रद्धापूर्वक आमी वता ती आनी ताजे निमित्त कशें जाता साधू जनां लोटो आमी संग करता ती आनी ताजेन मागीर कशें करता ती साधू जनां लोट संग करून आमी आयकता ती कशें करका म्हूण. मागीर आमी भजन क्रिया सुरू करता ती नामस्मरण करचें भजन करचें विंगड विंगड भक्ती कार्य करता ती. जाल्यार त्या टायमार कशें जाता अनर्थ निवृत्ती तथो निष्ठा रुचीस जाता. मागीर अनर्थ निवृत्ती जातकय मागीर भक्तींतू निश्ठ येता आनी आमकां भक्तींतू रुची येता म्हूण. जाल्यार साधू संग सूर जालें भजन क्रिया सूर जालें अनर्थ निवृत्ती जायना मू आशिल्ली तशी आसा मू कशें करचें. हेंच एक फेज आसता की अनर्थ निवृत्ती म्हळ्यार आमकां कुडले जावका तें जायना. जाल्यार ते कुडले अनर्थ निवृत्ती जायनातल्यार आमी कशें करका त्याच पॉयंटार आज आमी मुखार डिस्कस करूया आनी ते करता करता कशी आमगेली ते निश्ठा येतली आनी भक्तींत रुची येतली त्या विशय आमी पळोवया. कसं जालें की आदो श्रद्धा सुरेख श्रद्धा सुका म्हणवय ते श्रद्धा नातिलें आमी हे पथार येवच्याक भारी कश्ट आनी आमकां ते संगांत येता ती गुरूल आशिर्वाद मेळटा तेन्ना हगूर हगूर अनर्थ निवृत्ती सूर जाता. जाल्यार आमी ते सुरे येताना आमकां दिसता पळय की हां आतां हांव भक्तींत आयलो देवाल नामस्मरण केलें सत्संगा वता भाग वता आतां ते कुडले एक स्वल्प काळ भितर पुरा अनर्थ निवृत्ती जातलें आनी निष्ठा रुची येतली म्हूण ना. मात ते अनर्थ निवृत्ती स्टेजीची की होड आसता तातूंत देवा लोट कनेक्टेड कशी राबयत त्या स्टेजार मन वायट करनासी दुःख पावनासी त्या पॉयंट ऑफ डिस्कशन. कसं जालें की आमी पळयलां की कसचें दुड्ड आसो दुड्ड ना आसो देवाल भक्ती कोरयत तशींची अनर्थ आसो अनर्थ ना आसो आमी मुखार सिता वचुका दुःख पावनासी म्हूण. कसं जालें की आमगेले पुरा कशी व्हड वीकनेस कशें ना की आमी कसले दोश आसचे पुरो आमगेले काम क्रोध मत्सर हें पुरा दोश आसता. एक पंथा विंगड जनाले म्हणटात पळय क्रिटिकल आसतात आमी विंगड जनाल कशें की एक मिस्टेक सोदूचे आमगेले स्वभाव आसचे पुरो ऑर पेसिमिस्टीक आसचे पुरो म्हणटात पळय केन्नाय एक हें जायना हें अशींची तशी आमगेले एक नेचर आसचे पुरो हें पुरो आमगेले वीकनेस आसचे पुरो. जाल्यार हें पुरा खंय दाखोवन येता की आमी देवा लोट डिस्कनेक्टेड आसता ती म्हूण. आनी ते डिस्कनेक्टेड कसले आसतात आमी देवा लोटू
कसं की आम्ही विंगड कंचकी विशयांतू चर आकर्षण पावता ती देवाल विशयाकिन सो ताचे निमित्त आमगेले ते कनेक्शन चुकता मग ते विंगड विशयांतू कसं ते आकर्षण पावता ती कसं खंय की आम्ही मनान ऑपोचे तयार ना ती अनविलिंगनेस म्हणतात पळय की देवाक आमगेले वयर भारी प्रीती आसा आणि आमी भक्तीन तेत्तात पळय तेन्ना आमकां कसं ते जावका जिवनांत ते मेळटलें ते आमी ऑपोचे तयार ना ती ताका ते पूर्ण रुपार हृदयपूर्वक तांतू आमगेलें मन लागना सो ते केन्ना एक तो विश्वास येता ते अनर्थ निवृत्ती निश्ठा केन्ना येता पळय ते कन्विक्शन ते निश्ठा केन्ना येता की देव भक्तवत्सल कृपणवत्सल मेगेले हातूं दोष असल्यारी देवाल प्रीती मेगेल खातीर उणी जायना देव खंडीत राखता म्हाका ते कन्विक्शन केन्ना आसता पळय ते आमकां जावका मुखार सुन वचचे खातीर पुरुषार्थ ह्या टॉपिकार आमी सर डिस्कस करूया अर्थ अर्थ म्हळ्यार आमी कोंकणीन उलयता न्हय अर्थ म्हळ्यार मिनींग आसता न्हू आमी उलयता न्हय सांगतात न्हू हाजे अर्थ कसो न्हय म्हूण म्हळ्यार एक मिनींग ताचे आनीक एक विशय वयल्यार आसता म्हळ्यार खंयच्याय विशयाची व्हॅल्यू आसता पळय ताकाय अर्थ म्हणटा ती आतां भारताचे फायनान्स मिनिस्ट्रीक अर्थमंत्री म्हणटात म्हळ्यार ताचे कसं की एक व्हॅल्यू आसा अर्थ आणि अर्थ म्हळ्यार एक पर्पज वय म्हळ्यार कसं की एक कारण जिवनांतू कसं की आमकां जावका जाल्लो विशय ताकाय अर्थ म्हणटात ताका पुरुषार्थ म्हणटाले म्हळ्यार कसं आमगेल्या जिवनाक एक अर्थ दिता ते पुरुषार्थ म्हळ्यार कसं आमगेल्या जिवनाक एक अर्थ दिता कसं एक आमगेल्या जिवनांत खंयचे विशय एक व्हॅल्युएबल आसा आनी खंयचे एक त्या खंयच्या निमित्त आमकां जिवनांतू कसं की एक मुखार सुनू चांग रुपार कसं पुणी कोरया म्हूण दिसता ते पुरुषार्थ म्हणटात आमकां पुरा जनालें मनांतू खंयच्याय परिस्थितींत आसल्यार आमगेल्या मनांत एक विशय आसता आमकां जिवनांत कसं जावका म्हणून एक जिवनांत एक अभिवृद्धी जावका कसं एक चांग एक सोशल पोजिशन जावका समाजांतू रिस्पेक्ट जावका आमकां हें पुरा एक नमुने पुरुषार्थ आसता म्हळ्यार एक पर्पज आसता अर्थ आसता खंयच्यान आमी खंयची कारणान आमी सकाळ उठून कसं पुणी करता आसतात हें पुरो आमकां जावका म्हणून इनफॅक्ट जन त्या आत्महत्याच्या सुसायडल ती मस्त पडते भावन कशाला येता लायफान तो मस्त प्रॉब्लेम आसा ताजे खातीर जन आत्महत्या करचे लेखनात सुसायड करचे लेखनात मेन कारण ते असल मनांत येता म्हळ्यार विशय तांगेल्या जिवनांत कसं अर्थ ना म्हणटात पळय अशें ताचे खातीर तांकां ते प्रॉब्लेम फेस करचे नाका अर्थ ना ते खातीर एक्चुअली पळयल्यार अशी कोणीय ना ती हे सगळे संवसारांत कोणा प्रॉब्लेम ना चड उण्याशा पुरो स्थिती लेकार चड जाता उण जाता ते पुरा जावचे पुरो जाल्यार पुरा जना कसन ना जने कसन कष्ट सचिची इनफॅक्ट जिवनांत तूं कसन एक व्हड विशय जावका म्हूण जाल्यार कश्ट येतलेंची आतां कोणेय एकान मनान धरलें गट्टी की म्हाका ऑलिंपिकांत एक मेडल वीन जावका म्हूण आतां त्या ऑलिंपिकांत मेडल वीन जावच्या खातीर तांकां कसन कसन करता तागेले स्कुला लेवलार कॉलेजा लेवलार ताका ते तांतू स्पर्धेंत भाग घेवका पुरो स्टेट लेवल नॅशनल लेवल मागीर कसन कितली वर्स कोण ताणें त्या रुपार ते एक नियम दवरून सकाळ उठून एक्सरसाइज करची की धांवची की तागे कोचान सांगल्या म्हणके करची की ते कसन कितें खावचे विशयान डिसिप्लीन ते फिटनेस आनी अशी कोण 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 कितली वर्स नंतर तो ऑलिंपिकांत क्वॉलिफाय जातलो मेडल मेळची हो आनीक एक व्हड विशय जाल्यार कसन की एक जिवनांत जावका म्हळ्यार त्या स्टेज लोकून तो केन्ना ते विशय मनाक घेता आनी त्या स्टेज ते केन्ना तो ऑलिंपिक्सा खातीर क्वॉलिफाय करता ते कितले वर्सान ताका कसन कश्ट येवचे पुरो जाल्यार कसन कश्ट आयल्यार ताण मनान ते इतलें घट्टी धरून घेतलां की म्हाका त्या ऑलिंपिका स्पर्धेंत भाग घेवका कसन जाल्यार तो मुखार सिता वता सो केन्ना एक जिवनांत कसन की एक पर्पज म्हणटात पळय कशें की कोरका म्हूण दिसता पळय ना हें म्हाका जावका अशें कोरका हांवें तेन्ना ते मध्येंत कसन कश्ट आसल्यार ते आमी ते म्हणटात पळय आसल्यार आमी मुखार सुन वतात कसलें की आमकां कसन जावका ती आमगेली इच्छा एकदम प्रबल आसता आमकां जावका म्हूण घट्टी धरला आमी मनांत कशी एक व्हड हायवे पक्कन एक सान एक रूख पडला म्हूण लेखल्यार एक कार आयल्यार कार जावं स्कूटर आयल्यार ते रुखा पळोवन तांणी ब्रेक मारतली कसन करून जाल्यार ते रक्कुड अशें आसल्यार तो व्हड एक ट्रक आसा म्हूण लेखया ती म्हळ्यार हजारो किलो वजन ते घट्टी मुट्टी ट्रक आसा तो ड्रायव्हर पळोवचे पुरो की हें लांकडा कुडक आसा
तो त्या लाकडा कुडका मार मुखारसून वतल सीधा. म्हळ्यार त्या ट्रकान तितली शक्ती आसा की त्या लाकडा कुडका निमित्त कार राबोवका म्हूण दिसना. तो सीधा मुखारसून वता. त्या ट्रकान शक्ती आसा आनी तितले त्याच म्हळ्यार ते सीधा त्या लाकडा कुडक्याक सायडा वचून तो हायवेर मुखार सीधा वता. तशींच आमकां केन्ना कशें की एक प्रबल इच्छा आसा तेन्ना एक मोमेंटम म्हणटात पळय, ते जावं म्हूण आमी ते जिवनान मुखार सीधा वतात आनी त्या लाकडा कुडक्या म्हणके कसन एक प्रॉब्लेम आयल्यार कशी ते व्हड ट्रक धाडोवन सीधा मुखार वता. तशी आमगेले ते पर्पज केन्ना स्ट्रॉंग आसा तेन्ना आमी सीधा मुखारसून वचयत म्हूण सांगिल्लें आसा. तें जाल्यार की जिवनान पुरायजना कसन जे कसन कश्ट आसतल्यांची जाल्यार कश्टा निमित्त आमी केन्ना राबून वता ती आमी मुखार सुचे बंद केन्ना करता ती केन्ना आमकां कसले पर्पज दिसना. करची कसं ना बा कांय जावचें वच्चें आसवें तशी एक भावना आयली दिसता आमकां ते खंयचे एक सान प्रॉब्लेम पळय व्हड दिसचे सुरू जाता. पक्कने कोणाले एक भारी एक अटॅचमेंट आसा खंयच्याय विशयान तूं खंयचो एक फॅमिली विशय आसो ऑर कसं एक जॉबा विशय आसो ते केन्ना जायना ऑर ते मना कशें आशिल्लें ते जायना ते तशें दिसचे पुरो हे जिवनाचो अर्थू कसं न्हय म्हणून. आतां पक्कने कोणी खंयचे एक पोझिशना खातीर मस्त वर्स प्रयास करून तें पोझिशन मेळ्ळें. खंयचे फॉर एग्जांपल एक खंयचे कंपनीचे इंजिनियर टॉप इंजिनियर जावंक म्हूण आनी तें पोझिशन मेळटा कशें की परिस्थिती जाली आनी ताका कामां दाखोवन काण सोडलो. आतां ताणें कितलीं वर्स तें पोझिशन मेळका म्हूण ताणें एक प्रयास केलेलो आसा. आतां तें गेलें तेन्ना ताका अशें दिसचें पुरो आतां जिवनांत कांय अर्थू ना म्हूण. ताकाची जनरली मस्त सकट आमगेल्या जिवनांत आमकां हें जावका तें जावका म्हूण आसता पुरा विशय. जाल्यार आमगेलें वैदिक संस्कृती शास्त्रांतू तें एक कॉमन रुपार 4 वस्तू ताचेर तांणी सांगिल्लें आसा. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष म्हूण. धर्म म्हळ्यार एक धर्मिश्ट जावन एक जीवन करचें म्हूण. कसं जाल्यार की जनरली खंयच्या समाजांतू जन धर्मार आसा ती धर्मिश्ट आसता ती तेन्ना पुरा जनाक तें अशी दिसता की आमी समाजा भाग जाल्यार आमी अशी जावका म्हूण. म्हळ्यार कसं जाल्यार की अशी जावका आनी धर्मार आसूंका म्हूण. जाल्यार एक पंता आयच्या काळान कसन जाता ते भायची दृश्टीर मात ते विंगड जनाल रिस्पेक्ट मेळका म्हूण ते कशें की एक धर्माच कार्य जातात एक पंता. 16 अध्यायान तू कृष्णाने सांगचे आसा आत्मसंभाविता स्तब्ध धनमान मदान्वित यजन्ते नाम यज्ञस्य दंभेन विधिपूर्वकम दंभेन अविधिपूर्वकम. म्हळ्यार ते असुरजन कशें की यज्ञांनी करतात के म्हळ्यार मात तांणी कसले करचें दंभेन म्हळ्यार कशें की गर्वान म्हळ्यार हांव कशें की व्हड यज्ञ केल्लें इतलें व्हड आयोजन केल्लें इतलो दुड्ड खर्चिलो पुराजन आयलीं पळयात ती पुराजनान आत्म रिस्पेक्ट दिवका आनी कसन एक चांग आयोजन केलां यज्ञाचें तांची दंभेन अविधिपूर्वकम. सो धर्मिश्ट जावचें म्हळ्यार एक पंता तशी जाता की खाली एक जनाल रिस्पेक्ट समाजांत एक नांव जावका म्हूण त्या प्रकारार तें जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार कृष्णान सांगचें असुरजन्मय कसं धर्मा कार्य करचें पुरो मात तांगेलें कसन कारण कसन आसता दंभेन म्हूण. असो त्या टायमाचे असुरय धर्मा कार्य करता आशिल्लीं ती आतां जनांक त्यावें रिस्पेक्टा खातीर वय करची ना जनांक. कसं जाल्यार की पुरा जनाले मेन कसं मनांत आसता की जिवनांत तूं अर्थ आनी काम जावका म्हूण. म्हळ्यार प्रॉस्पेरिटी वेल्थ जावका आनी कम्फर्ट आनी प्लेजर जावका. हें एक 2 वस्तू जावका आनी हें केन्ना कशें की प्रयास करून मेळटा धर्मू कसो जाल्यार करता. हें जावका आशिल्ले 2 विशय म्हळ्यार अर्थ आनी काम जिवनांत. हें 2 मेळटा जाल्यार धर्म कसो जाल्यार करता. ताका मस्त जनाले हें काल वता वताची धर्मा विशयांत कोणाले इंट्रस्ट आसनात. कसं जाल्यार की जिवनाचे 2 अर्थ आनी काम ताजे वयरी मन आसता आनी ते केन्ना टू अ सर्टन एक्सटेंट मेळटा पळय तेन्ना जेन्ना दिसता कसं धर्म कसो जाल्यार जावंक म्हूण ते वेस्ट ऑफ टायम म्हूण. ताचे केन्ना विंगड विशयांत खंयच्यान अर्थ आनी काम मेळटा तांतू प्रयास घालका म्हूण तशी मन येवचें पुरो. मात थंय राबता जायना तें. केन्ना ते कशें की एक ते अर्थ आनी कामां मागशी पडटा ती एक स्टेज येता लायफान तूं पुरा जावका जाल्यार मेळ्ळें दुड्ड मेळ्ळो हें जालें अर्थ काम हें जावंक आशिल्लें तें मेळटा तें जावंक आशिल्लें मेळटा मात ताजें एक पंता नाक्क दिसता मागीर कसं न्हय मोक्ष. आनी हें आयच्या काळान हें पुरो सूर जाल्लें आसा. मिड लायफ क्रायसीस डिप्रेशन
ह्या पुरा येता म्हळ्यार आमकां दिसता न्हू एक जना पळयल्यार आमी दुडवा मागशे आसत आमकां हें कम्फर्ट जावका त्या जावका मात असल जन आसा ती की आमकां कसन जावका त्या पुरा तांगेल्या होडोर जनाले जाल्यार तांगेल सिच्युएशनान कसन की क्रायसिस आसा डिप्रेशन आसा तो म्हळ्यार पुरा कसन की जावका आशिल्लें मेळना जाल्यार सॅटिस्फॅक्शन ना तेल निमित्त कसन की मिड लायफ क्रायसिस मेळ्ळें नाशिल्लें जावका सो त्या एक प्रकारार मागीर तांकां मोक्ष जावका म्हळ्यार मोक्ष म्हळ्यार एक प्रकारार धर्मा लेखारी हे मनुष्य जन्मांतू हे आध्यात्मिक रुपार कसन की एक उन्नती जावची मुक्ती प्राप्त जावची त्या मोक्ष जाल्यार सर्कमस्टेन्शियल लेवलार आयची परिस्थितीन पळयल्यार मोक्ष म्हळ्यार कसन की एक जावका अर्थ काम ते जावका तितलें मेळ्ळें आनी ते पुरो म्हूण नाका दिसता तें म्हळ्यार कशें की जनाक एन्जॉय करूका जाल्यार सिरकून पडचें नाका त्या प्रकारार ते एक मनांत कॉन्फ्लिक्ट आसता मागीर आतां आमी पळयत स्पोर्ट्स पीपल अशें पुरो कॉर्पोरेट फिल्डांत अशें पुरो तांणी जन मस्त सकट सक्सेस मेळटा तांकां जसं की व्हड पोझिशन मेळटा मात कुडले अर्ली रिटायरमेंट घेता ती नाका ह्या पुरा खंय की एक सान घर घेवन खंय की हिल स्टेशनार राबता ती आतां नाका हें पुरा मस्त केलें हांव कॉर्पोरेट वर्ल्डांत अंतू तांतू स्पोर्ट्सान तो कसो की हाय जालो जाल्यार तो रिटायर जाता सो ह्या प्रकारार मोक्षाचें हें जाता आनी एक टेंडन्सी आसा पळय वृत्ती मोक्षाची ते आमगेले रिलेशनशिप्सांत पळयता कसो जाल्यार की कमिटमेंट करचे जन तयार ना ती आयच्या काळान तुमी आयकून अशें पुरो लिव्ह इन रिलेशनशीप म्हणून म्हळ्यार जनाक ओट्टू राबूका जाल्यार कमिटमेंट नाका ಸ್ವಲ್ಪ काळान हांव मेगेल इतले वता तूं तुगेल इतले वच म्हणून सो काम आनी मोक्ष एक कॉयनाच दोन सायड जाता आनी मोक्ष म्हळ्यार दुख्खा दुखून परे जावचे खातीर म्हणून सो हें एक चार वस्त आसता आमकां केन्ना जावका म्हळ्यार धर्म रिलिजियोसिटी रेप्युटेशन म्हणून येता अर्थ म्हळ्यार हां दुड्ड जावका प्रॉस्पेरिटी जावका अभिवृद्धी जावका प्लेजर एंड कम्फर्ट कसन की सुख संतोष तशी एक प्रकार जावक आनी मोक्ष म्हळ्यार कसन एक कश्ट देखून खंय सिरकून पडली तांतू देखून भायर येवका म्हणून तशी मनांत आसता सो धर्म अर्थ काम मोक्ष एक प्रकारार पळयल्यार ओके स्पेसिफिकली जन तांगेल रीती आसचे पुरो हें करचे पुरो कोणी स्पोर्ट्सा फिल्डा मुखार येवचे पुरो कोणी बिझनेसा फिल्डा देखून मुखार येवचे पुरो कोणी विंगड खंयचे फिल्डा देखून मुखार येवचे पुरो मात हें धर्म अर्थ काम मोक्ष हांतुलें कसन की एक कारणान जन कसन की करता आसता ती म्हूण आनी जनाक त्यात आत्महत्या और हें नाका म्हूण कसं दिसता केन्ना तांगेल सेन्स ऑफ पर्पज वता पळय की आनी कसं ना हें जिवनांत तांकां मुखारसून वचच्याक हें एक मनन आसता म्हूण मात हें चार पुरुषार्थ सोड न्हू एक पंचम पुरुषार्थ आसा ते देवाल भक्ती आनी देवान सांगचें आसा कृष्णान संचे अध्यायांत यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचालयते म्हणून म्हळ्यार यम लब्ध्वा हें मेळटरी अपरम आनी कसने लाभम मन्यते आनी विंगड कसने लाभ जावका म्हूण ना के जिवनांत हें एक मेळटरी आनी कसने अधिकम हाजे की ना मुखारसून कसने मेळची तशी ना म्हूण कळटा यस्मिन स्थिता ताका कळटा हें सिच्युएशन परिस्थिती ताका कळटा आनी ताचे मुखार कसन जाता न दुःखेन गुरुना अपि आनी कसने एक दुःख येवन भारी कष्ट दिसल्यार गुरुना अपि कष्ट असल्यार ताका कसन जाता विचाल येते तो कसने न दुःखेन गुरुना अपि विचाल म्हळ्यार कसने कष्ट आयल्यार ताका कसने ते व्हड दिसना म्हूण मुखार सितावत तो म्हूण ह्या परिस्थिती असल्यार सो एक सॅटिस्फॅक्शन एक स्टेज येता केन्ना कसने एक क्रेविंग कसने एक दुःख ना सो एक कसन की हें देवाल भक्ती प्राप्त जातरी की हें परिस्थिती पावतरी यम लब्ध्वा कसने क्रेविंग ना सक्सेशन ना सो मस्त कडेन आमी विशय आमी लायफांत एक्सेप्ट करता ती जाल्यार मुखारसून पळयल सिता मागीर त्या टायमार आयल सिता म्हळ्यार एक नवे कार घेतलें कसन की एक एक्सपेक्टेशन आसता ಸ್ವಲ್ಪ काळ नंतर विंगड कोण की ताजे की ना लायक कार घेता ते कसन की ते नवे कार घेता ते कसन की एक सुख प्राप्त जालें पळय ते कुडले वता सो असल कसन एक लायफा गोल आसवा खंयच्यान आमी इंटरनली सॅटिस्फायड आसत भायचे विशय चेंज जावचे पुरो जाल्यार भितर देखून आमी सॅटिस्फायड आसता ती अशी कसन आसवा त्यांची पंचम पुरुषार्थ म्हळ्यार मस्त सकट आमी लायफांत
समाजान सांगिल्लें, आमगेल फॅमिलीन सांगिल्लें, फ्रेंड्सान सांगिल्लें, त्या लेकार आमी कशें की आमगेल रितेर आयडिया घेता ती, हाण अशी सांगिल्लें, ताण तशी सांगिल्लें, हाण अशी सांगिल्लें, म्हाका दिसता हांव हें करचें आनी हें केल्यार म्हाका सूख मेळटलें, आनी हेंच केल्यार कसं न्हू मने कश्ट दुःख नासतलें. ते आमगेल लेकार आमी अनुवाद करून आमी कशें की जिवनांत मुखार सिता वता ती. जाल्यार कृष्णान आनीक सांगचें आसा, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया. म्हळ्यार की असल एक परिस्थिती आसा उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया. तें स्थिती पावयत योग सेवया म्हळ्यार भक्ती नमून. आणि मुखार सुनदेव कसं सांगता, यत्र चैव आत्मानम आत्मनम पश्यन आत्मनी तुष्यती म्हणून. म्हळ्यार तें परफेक्शन मेळ्ळें सिता तूं चांग रुपार आत्मनी तुष्यती. एक इंटरनल सॅटिस्फॅक्शन असता आणि कसं जाता सुखम आत्यंतिकम यत्तत. म्हळ्यार भारी एक आनंद असता काय भितरी. बुद्धिग्राह्यम अतिंद्रियम. म्हळ्यार ह्या पोझिशनार एक सुखम आत्यंतिकम म्हळ्यार बाउंडलेस हॅपीनेस. आणि हें कशी बुद्धिग्राह्यम अतिंद्रियम म्हळ्यार चांग आमगेलें इंद्रिय पुराची आध्यात्मिक जावन चांग भक्तीन शुद्ध जावन ते आमी देवाल विशीं चिंतन करता ती आनी सेवाल सेवे कनेक्टेड असता ती सुखम आत्यंतिकम म्हूण सांगिल्लें आसा. तें एक एक्सपिरियन्स आयले सिद्धा आमी आमगेलें मन तें स्पिरिच्युअल लेवल ऑफ रियालिटी म्हणटात पळय, तें आध्यात्मिकाचें ते एक विशय असता पळय, तांतू आमगेलें मन वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आत्मनी तुष्यती सुखम आत्यंतिकम. मात हें पुरो आयकुचें आसा वय, हें पुरो आमको साध्य आसा हें पुरो आत्यंतिकम सुखम. स्पिरिच्युअल रियालिटी म्हळ्यार स्पिरिच्युअल म्हळ्यार आमकां एक मतां कळचें पुरो की हां कसं की भगवत आयकली आमी आत्मो आनी कसं की ब्रह्मण आसा आनी सुप्रीम म्हळ्यार देव म्हळ्यार कृष्ण आनी आमी कृष्णा वयर मन घालका आनी हें पुरा केल्यार आमकां दुःख कश्ट पुरा निवारण जाता. जाल्यार हें पुरो करची कशी कसं जाल्यार की केन्नाय खंयच्याय विशयान तूं मन एकदम प्रबल जावन लागू का जाल्यार आमी ताचे प्रती आकर्शीत आसूं त्या आकर्षित असले आमगेलें मन लागता. आतां आमगेल तुमी पुरा जनान जिवनांत अनुभव करचे आसा पुरो कोणी खंयच्या विशयार आकर्शीत जाल्यार कशें आसता म्हणून. इंडियांत क्रिकेट एकदम फेमस. आतां क्रिकेट खंयचे वन डे मॅच आनी चलता आसतना तुमी पळयत की तें आतांची केवूण जालां जाल्यार ते टीव्ही शोरुमा भायर एक टीव्ही आसता आनी ते खंयची क्रिकेट मॅच चलता आसता. तेन्ना एक 100 कटल्यान जन ते शोरुमा भायर फुटपाथार राबून 3-4 घंटे ते मॅच पळयता ती राबूनची कसं कष्ट त्यांनी जेवन फुटपाथार राबली ती जन लकयता आसा ती शाक आसा जाल्यार ते मॅच पळयता आसा ती कोण आनी मध्ये मध्ये कसं की आवाज करता ती क्लॅप मारता ती आनी कोणी मध्ये ते टीव्ही मध्ये असले तर कुडले सांगतात सायडा वच म्हणून. म्हळ्यार एक क्षण त्या मॅचाच मिस जायना. ह्यांची भावना आध्यात्मिक दृश्टीर पळयल्यार गोपी जनाक आशिल्ली कृष्णाल खातीर आनी ती ब्रह्मा सांगिल्लें गोपी जनान की त्रुटी योगात येते त्वाम अपश्यता म्हणून देवा हें ब्रह्माक तांणी प्रार्थना करची की हें तूं कसलें हें दोळ्या पात्ती केल्ल्या म्हणून. हें दोळ्या पात्ती केलेले निमित्त कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च्यते. एक ते दोळ्या पात्ती बंद जाताना आमकां एक ते त्रुटी खातीर क्षणाक येवन तें आमकां देवा पळोवचें जायना म्हणून. म्हळ्यार त्या नमुन्यान तांगेलें एक एब्जॉर्प्शन आशिल्लें कृष्णा वयर. सो टू द एक्सटेंट देर इज अट्रॅक्शन म्हळ्यार कितलें आमकां आकर्शण आसता ताचे विशयार खंयच्या विशयार त्या लेकार आमगेलें तांतू मन आसतलें म्हणून. जाल्यार आनीक एक रितीन वय आमगेलें मन लागता. तें कशी आमी खंयच्याय विशयार मन घालता ती म्हळ्यार कॉन्सन्ट्रेट करता ती तेन्नाय आमी एब्जॉर्ब जाव येता तांतू मन वचयता म्हणून. आकर्षण असल्यार स्वाभाविक रुपार आमी तांतू आमगेलें मन वता. जाल्यार फॉर एग्जाम्पल एग्जाम आसा त्या एग्जाम आतां विशयात तूं कांय आकर्शण ना जाल्यार एग्जाम दिवका वयना. ताकाची लास्ट मिनिटान तूं 1-2 घंटे आसतना मस्त सकट ते फॉर्म्युला कसं ते सिक्का फटाफट वाजयतली ती कसलें की 2 घंटे वरला एग्जामा कशी पुणी पास जावका ताका ते फॉर्म्युला म्हणटात पळय आमी बायपाट मारता ती कशी पुणी करून. सो आमगेलें मन एकदम तांतू एब्जॉर्ब जाता कसलें की आमकां तशें 2 घंट्यान तूं. सो 2 रिक्तेरी आमगेलें मन एब्जॉर्ब जाव येता. एक स्वाभाविक रुपार आमी त्या विशया खातीर आकर्शीत आसा ती और आमी कसं की घालून एफर्ट घालून कॉन्सन्ट्रेट करता ती. सो अट्रॅक्शनार जावं और कॉन्सन्ट्रेशनार जावं
आणि कॉन्सन्ट्रेशन अशी जायना तें कशें की एक इंटेंशन असू का ना त्या एग्जामा कशी पुणी पास जाव का ताका 2 घंटे वा 4 घंटे खातीर ते कशी पुणी लास्ट मिनिटा पुणी हांव ते कशें पुणी फॉर्म्युला बाय पार्ट मारून न्हू ते बरोवन येवन पास जावं तशी पुणी जाव का सो एब्झॉर्प्शन आसता पळय खंयच्या विशयान मन इधर स्वाभाविक रूपार आकर्शण जावन येवचें पुरो और दोन्ही लेकार कशी म्हळ्यार आमी केन्ना की आमगेलें मन लावन न्हू तांतू कशी पुणी करून आमगेली इच्छा न आमी ते कसले पुणी करून तांतू मन लायतात सो भक्तीन तू आमकां देवाल प्रिती जाव का आणि त्या प्रितीन येवचे आशिल्ले ते आनंद जाव का आणि आमकां व्हड विशय म्हूण गो तसो आणि तो एक भक्तीन मेळचो प्रिती आणि आनंद म्हणल्यार विंगड पुरा विशय तितलो व्हड ना ते हांवें आमकां तसो शास्त्रान सांगिल्लें आसा तृणतुल्य म्हूण बाकी पुरा विशय भक्तीन तुका कसो मेळचो तो आनंद कशें की आतां रोडार तृण म्हळ्यार हें तण एक सांड तणा रोडार पळोवनस म्हूण लेख्या ती आणि कोण की व्हड एक फिल्म एक्टर आयलो त्या रोडार चमकता चमकता तुमगेल मुखारी तेन्ना तुमगेल मन ते सांड तणा वयर वतलें रोडार पळयलें हो फिल्म एक्टर आसा कशी दिसता आसा हागेल बिटू हांव उलोयता हागेल्या कशी पळोवं आनी कशी ड्रेस घाला ते तणा विशीं आमगेलें मन वतलें तशींच त्या कृष्णाल खातीर आनी कृष्णाल खातीर प्रिती ते आमी डेव्हलप केल्यार बाकी पुरा विशय तृणतुल्य जाता अशें म्हूण सांगिल्लें आसा जाल्यार आमगेल खातीर तशी आमगेल खातीर तशी ना थोडी साधका जावन आसतना आमगेल खातीर तोडवा विशय पोझिशना खातीर ह्या पुरा विशया खातीर आमगेल मनांत मस्त आकर्शण आसता इनफॅक्ट आम्ही देवाल विशय करताना आयची समाज अशी आसा की बाकी जन लेखता ती हे भक्तीन तो नांदता कशें की कीर्तन करता कशें की देवाल विशयांत इतले टायम दिता कशें की एक काल्पनीक विशयांत तांगेल मन कशी लागता म्हणून म्हळ्यार देवाल वयर नातिल्ले विशय जेन्ना एथिस्ट म्हणटात पण नास्तीक जेन्ना तांकां भक्ती म्हळ्यार एक प्रकार सिझोफ्रेनिया दिसता की म्हळ्यार मनशाल माती समनातल्यार तांणी कसल्यापुणी उलयतात म्हणटात पळय तशी ही भायरची जेन्ना भक्त म्हळ्यार तशी दिसतात एक पंथा ताका श्रील प्रभुपादान सांगचें आशिल्लें मोवा बाटली हनी ताची बाटली हा न्हू ताका पळयता राबल्यार और त्या बाटलीक भायर दोखून लेवल्यार भायर दोखून ते मोवा टेस्ट येना म्हणून ते बाटल ते बाटलीक ओपन कोर न्हू ताका पिल्ल्यार मात ते टेस्ट येता म्हणून तशींच भक्तीन तशी ते आत्यंतिकम सुखम म्हूण देवान सांगिल्लें आसा जाल्यार ते अशी मेळना ताचे खातीर आमकां मदत ताजी मनांत येवन ते रियली ताजी मागशी पडका ताका चैतन्य चरितामृताक भक्तीक दिव्य उन्माद म्हूण सांगिल्लें आसा प्रेम उन्माद उन्माद म्हळ्यार म्हणटात पळय आमी अशी उलोवच उतरां तूं पिश्य म्हणटात पळय हांव ताजी मागशी पडला तो म्हणून ताका भक्ती म्हळ्यार साधारण मटाचे ना कशी दिसचे पूण हें कसं हांगेल विशय म्हणून आमकां साधका जावन आसतना आमकां थोडे पूण एक भक्तीन तूं रुची आसता वय आनी आमी एक पंथा कसं कीर्तन हें करतना आमकां थोडो एक आनंद वय जाता जाल्यार ह्या विशयान तूं कोण भक्तींत इंट्रस्ट घेयना ती तांकां कसं उन्माद नावे म्हळ्यार तांणी खंयच्या विशया मागशी पळय पिशी नातवे ना आसता ती आतां मस्त जनी आयच्या समाजांत कसं जाता ती अल्कोहोल ड्रग्स हें पुरा घेवन तांकां कसं की तांणी इमॅजिन करूं सुरू करतात की हांव राय जालो हें जाल्लें आनी मस्त समय पुरा जाणालें खंयच्यान तूं एंटरटेनमेंटांत वता आनी एंटरटेनमेंट म्हळ्यार तेंच आसता आपास कशें की एक इमॅजिनरी वस्तू न्हू तें आतां एक स्पोर्ट्स मॅच पळयतना आमी पळयत फुटबॉल मॅच असल्यार लक्ष कटल्यान जन टीव्हीर पळोवचे आसो हजारो कटल्यान जन स्टेडियम पळोवचे आसचे पुरो कोणा तो विशय गोतना तांणी लेखचे पुरो हें 20-25 व्हड समशील दारमनश एक बॉला मागशी कसं धांवता आसत हेकडे तेकडे म्हूण आनी पुरा जन त्या स्टेडियमान तूं चियर करता आसत ती कसं गट्टी गट्टी बोर्ड घेवन आयली ती सो आमगेली ती आमकां दिसचे पुरो हें उन्माद न्हू हें कसं हें इमोशन्स पुरा म्हणून ताका प्रभुपाद स्वाम्यान सांगचें आशिल्लें की आध्यात्मीक विशयान तूं जिवनांत रुची घेतली त्या भायची जन पुरा लेखतात की हांकां पिश्यार पडला म्हूण म्हळ्यार कसं हांकां देवाल विशय म्हूण जाल्यार कोण आध्यात्मीक विशयांत कोणाक ज्ञान आसा तांकां गोत आसा की भायची जन कोणा देवाल विशयान नात पळय तांगेल वय माती समना म्हूण तांणी खंयची मागशी पडली ती तांकांय उन्माद आसा म्हूण जनरली खंयच्या एक समाजांत प्रॉस्पेरिटी येता पळय म्हळ्यार एक चांग अभिवृद्धी जाता आतां फॉर एग्जाम्पल अमेरिका जावं तांणी सर्वे काडल्यार अशी कळटा की 5% समय जन खुशेर आसतात की 5% समय जन दुखार आसतात की म्हळ्यार जिवनांत कसं एक स्टँडर्ड ऑफ लायफ आयला तांकां 90% ऑफ द टायम कसं जाता जनालें तांणी बोर्ड आसता ती म्हळ्यार कसं करता म्हूण गोतना पुरा लायफान मेळची अशी आसा जाल्यार बोर्ड आसा ती तांतू मागीर
ताजे करते ते सगळे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सुरू जाता आणि कसं की एक पुरा काल्पनिक विषय दाखवून ತಂತೂ ಜನ ಸಮಯ पुरा वता आणि तंतूची पुरा जन दिवस रात्री त्यांची पुरा पळयता असता ती म्हणून सांगितलं असं. सो एक प्रकारार पळय येता की आत्माच ते एक स्वरूपाची की आम्ही खंयच्याय एक विषयात मन घेऊन ताची मागशी पडतात आम्ही. सो टू बिकम मॅड इज द नेचर ऑफ द सोल आम्ही सांगितलं. जाल्यार आम्ही देवाल विशय इंटरेस्ट नासल्यार आम्ही विंगड खंयच्या विशयांतू इंटरेस्ट घेतलींची म्हणून. आणि इवन ह्या काळाचे तुवें पळयल्यार पळय कोणी खंयचे मागशी पळोवन न्हू तो रियली तो मन हांतू घाल न्हू विंगड कसले विशय सोडून आसी तांतू मन घाल तेदोळ तें सक्सेस मेळना. एक एग्जाम्पल दिलेलें आसा. एक सायंटिस्ट तागेले असिस्टंटा सांगता खंय चलो आतां आमी मस्त वेळ देखून काम करता आसा ती आतां आमी हे एक्सपेरिमेंट बंद करूया आनी क्रिसमस न्यू इयरा खातीर शॉपिंग करूया म्हणून तागेले असिस्टंटा सांगता खंय. आतां टायम जालो ना आतां फॅमिली वचून मेळया आतां क्रिसमसा न्यू इयरा टायम ना आमी कसले शॉपिंग करून फॅमिली मेळू वचया म्हणून. तेन्ना तो तागेलो असिस्टंट सायंटिस्ट सांगता खंय आतां जानेवारी 4 तारीख जाली क्रिसमस न्यू इयर केन्ना जालें म्हणून. ताका हें एग्जाम्पल दिता ती कसम पळय त्या सायंटिस्टान मन सायन्सा भितर क्रिसमस न्यू इयर फॅमिली पुरा विसरलो तो त्या सायन्सा मागशी म्हणून. सो हे जिवनान तुवें पळयल्यार इवन देवाल विशय न्ही विंगड विशयान तुवें पळयल्यार ते कशें की क्रेझीनेस आसता पळय ते उन्माद आसता तेन्ना मात तो एक मनुष्य मुखारसून वता. तमोगुणी ते उन्माद असल्यार पुरा टायम कसनेपणी पिवच्यान तूं हांतू तांतू वचचें पुरो. रजोगुणी त्या एक स्वभाव असल्यार बिझनेस दुड्ड कोरका तांतू मन वतलें. आणि सात्विक कोणी मनुष्य असल्यार तांणी कसं पोएट्री बरोवचें काव्य बरोवचें म्युझिक चांग रुपार संगीत तांतू पुरा मन वतलें. बिल्वा मंगूर ठाकूर म्हणून तो एक भक्त आशिल्लो तो ताका एक प्रॉस्टिट्यूट वैश्या वयर इतली प्रीत आशिल्ली की तो रात्री पावस उवार असल्यार तिगे लागीं वचचे प्रयत्न करता काय आनी ती न्हंयत उदका भोर नासता काय तेन्ना ते कसन की तो एक धोर न्हू न्हंयच्या त्या सायड वता काय म्हळ्यार कसन की एक मड होळत आशिल्ली काय ते मड धोरून त्या सायड वता काय आनी ते घरा वयर सोडूं जायना म्हणून एक सर्पा धोरून तो घरार चडता काय. तेन्ना ती चिंतामणी सांगता काय बिल्वा मंगल ठाकुराक इतले प्रीती आनी निष्ठा तुगेले देवाल प्रती आशिल्ली जाल्यार तूं खंय पावत आशिल्लो म्हणून. सो म्हळ्यार खंयच्या विशयान तूं मुखारसून वता ती एक म्हणतात पळय ते इतले एक प्रबल इच्छा सुका म्हळ्यार ते पिशी जाला म्हणतात पळय ताची मागशीच पळोवन त्या एक नमुन्याचे आसता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो खंयची रुपार आमी मुखारसून वचचे तांतू आमी देवाल विशयांत आमकां तितलें अट्रॅक्शन आसना आयच्या काळांतू. म्हळ्यार खंयचे आमगेले गुण आसता त्या लेकार आमकां अट्रॅक्शन आसता. स्वल्प जनांक आमी सात्विक आसता ती स्वल्प जन आमी रजोगुण चड आसता स्वल्प जना तो रजोगुण असल्यार आमी दुडवा विशयान मस्त इंटरेस्ट आसता पुरो. सात्विक गुणांत असल्यार आमी खंयचे विशय डिस्कवर करचे इन्व्हेंट आमकां दुड्ड होड न्हय मात ते कशें की करचें आनी ते प्लेजर मेळटा पळय कशे ते कवी आसता ती तांगेले खातीर दुड्ड होड आसना ते म्युझिकांतू तांणी ऑर टिचर्स आसता ती तांकां ते सॅलरी इम्पॉर्टंट न्हय ते तांकां शिक्षांतूय इतलें मन आसता तो हें सात्विक पुराशें आसता. मात ते भक्तीचे गोल म्हळ्यार ते कशें की एक आध्यात्मीक विशय तो आनी तो होड विशय मात भक्तींत असल्यार आमगेले गुण कशे आसता पळय त्या लेकार न्हू आमकां अट्रॅक्शन जातलें. आमगेले परिस्थितींत आमी केन्ना साधक आसता ती आमकां डायरेक्टली कृष्णा वयर आकर्शण जायना. सो भक्तीचे एक्सपर्टीज म्हळ्यार भक्ती विशय पथ म्हळ्यार हो इतले चांग विशय म्हळ्यार आमी खंय असल्यार आमगे प्रेझेंट कंडिशन आदोकून देवाल कनेक्ट जावच्याक भक्तींतू साध्य आसा. म्हळ्यार प्रभुपाद स्वामीन अशी एक पंत सांगिल्लें की एकल्या पित्तल्याक पिवचे अभ्यास सोडूं जायना ताका जाल्यार ताण वेले येता खंय की हें ताण कशें पिवचेच पळय हांतू कशें की ताका आनंद मेळटा त्या देवाल कारणान जावचें म्हणून अशें न्हय की म्हळ्यार रसोहोम अपसू कौंतेय म्हळ्यार कशें ते टेस्ट आसता खंयच्या लिक्विडांतू ते देवाली शक्ती म्हणून. सो पिवन जन म्हणटात पळय रोडार नांदचे सूर करचे पुरोती जाल्यार देवाल हरिनाम कीर्तन जाता मध्ये तांणी नांदचे येवचे पुरोती. आतां प्रभुपाद स्वामीले इनिशियल शिश्य तांणी हिप्पीज म्हणून आशिल्लीं ती म्हळ्यार तांकां क्रेझी थिंग्स करचे म्हळ्यार समाजान कशें करना ती तसले पुरो विशय करचे जाल्यार तांणी प्रभुपाद स्वाम्यान तांकां ते भक्ती पथ दाखयलो पळो तांकां लेखलें अरे हो कशें की एक विंगड विशय हो म्हणून म्हळ्यार तांकां कशें की समाजा जायना ते विशय विंगड विशय करता आशिल्लो आनी प्रभुपाद स्वाम्यान तांकां भक्ती पथ दाखयलें
की तुम्ही हरिनाम कीर्तन करूं येता, देवाल विषयी संकीर्तन करूं येता, हाचे सगळ्यांची प्रचार करूं येता. तेन्ना तो विषय तांकां लायक जालो. म्हळ्यार भक्ती असल पथ आसा की प्रभुपाद स्वाम्यान तांकां स्विकार केलो असल जनांक कोणा विंगड कसंकी करता आशिल्लें. तांगेलें इंटेंशन भक्तींत येवची न्हय आशिल्लें. तांकां समाजा देखून तांणी रिबेल केलेलें. म्हळ्यार समाज कसं करता आमी तें करना, आमी विंगड जना म्हणून. मात प्रभुपाद स्वाम्यान कसं केलें, ती तांगेली वृत्ती आशिल्ली पळय, तें देवाल भक्तींत उपयोग केल्लो आनी ती तांगेली ती वृत्ती देवाल खातीर तांणी समर्पण केल्लें आनी त्या लेकार तें तांणी जॉयन जाल्लीं ती म्हूण पळयता आमी. सो आमकां देवाल विशयान तूं एक पंत मन लागना सुरे सुरे लायक जाता एक पंत केन्ना आमी नॉर्मली भक्तीन सुरे येता ती तेन्ना आमकां कसं की नवें दिसता कसं की चांग जन आसा लायक कीर्तन आसा कसं की लायक बुक्स आसा म्हूण मात स्वल्प काळान ते सुरे एक म्हयने की 2 म्हयने की 6 म्हयने आशिल्ले इंट्रस्ट म्हाका चिक्के उणी जावचें सुरू जाता. इतलें कसं न्हय आसा हातूंय आकर्शण आसा तांतूय आकर्शण आसा अशी मना दिसता. सो इनिशियली ते कसं की अट्रॅक्टेड जालें पळय ते अट्रॅक्शन त्यांची लेवलार वर ना. मात त्या भक्तीचे एक्सपर्टीज म्हळ्यार कसं न्हय की खंयी असल्यारी खंयच्या विशयांत आमकां आकर्शण असल्यारी आमकां ते भक्ती पथ स्विकार करता आनी भक्त जन आमकां त्यांची आमगेली वृत्ती त्या भक्तींत कशी युटिलायज करूं येता आनी देवाल्या कशी देवाल भक्तींत चरण कमलान ते कशी सेव अर्पण करूं येता ते दाखोवन दिता ती. सो डोंट म्हणटात पळय रिजेक्ट करची न्हय. भक्तींत येयलें म्हळ्यार वर्ल्डा रिजेक्ट करची न्हय. मात ह्या वर्ल्डा थ्रू कशी कृष्णाल्या पावचें तें भक्ती. ह्या शास्त्रांत मस्त सकळ आकर्षण आसचें पुरो आमच्या जिवनांत आनी त्या विशय पुरा कृष्णान दिवचे आकर्षक वस्तू खंयचे आसल्यार जाल्यार आमी तो आकर्षक वस्तू देवाल्या सेवेंत कशी उपयोग करूं येता तें भक्ती. भक्ती म्हणटात पळय सेन्सरी स्पिरिच्युअलिटी म्हूण येता. म्हळ्यार आमगेली हे इंद्रिय कशी देवाल सेवेंत तूं उपयोग करूं येता खंयची इंद्रियांत आमी निजावन आमी नॉर्मली सिरकून पडटा ती जाल्यार त्या देवाल सेवेंत कशी उपयोग करूं येता खंयच्यान आमी तें आत्यंतिकम सुखम तें आमी अनुभव करूं येता. एक साधू सज्जन अशें आसच्या पुरो कोण मौन व्रत सांगता ती की हें नाका आमकां म्हणून जाल्यार भक्तीन तूं रूप गोस्वामी सांगता ती म्हाका 1000 कटल्यान मुख तोंड असल्यार वय त्या देवाल गुणगान करचें तें पूर जायना म्हणून. म्हळ्यार भक्त म्हळ्यार कसलेय तांगेलें एक रिसोर्स आसा कसलेय एक साध्य आसा आनी तें देवाल खातीर युटिलायज करता ती म्हूण दाखयलेलें आसा. आतां त्या प्रभुपाद स्वाम्याल इनिशियल शिष्य आशिल्ले एक 5 मिनीट करून एंड करता 7:50 जालेलो आसा. जाल्यार प्रभुपाद स्वाम्याल ते एक इनिशियल शिष्य आशिल्लीं ती आनी इतली एनर्जेटीक 18 वर्सांची 20 वर्सां चेडूं आशिल्लीं पुरो. तेन्ना इतले प्रभुपाद स्वाम्याक कळ्ळें आनी इतली एनर्जेटीक आसा ती इतलो उत्साह आसा तांकां ताका प्रभुपाद स्वाम्यान तें एटलस ओपन केलें खंय. एटलस म्हळ्यार तें मॅप आसा पळय विंगड विंगड कंट्रीचें आनी सांगलें खंय कितली कंट्री आसा म्हूण. ताका एकल्यान सांगलें की इतली कंट्री आसा 150 की 180 कितली कंट्रीज आसा म्हूण. ताका प्रभुपाद स्वाम्यान त्या रुमांत आशिल्ले ते 18, 20, 22 वर्सांचे युवक युवती आसात तांतूं आनी प्रभुपाद स्वाम्यान भक्ती खातीर समर्पण जाल्लेलें आसा तांणी. प्रभुपाद स्वाम्यान सांगलें की पुरा जन एक कंट्री चूज करूया ती म्हणून. म्हळ्यार प्रभुपाद स्वाम्याक गोत्त आसा तांगेले इतली एनर्जी आसा इतलो उत्साह आसा ते हांव यूज करता म्हणून. पुरा जना सांगलें की तांणी तुमी मॅपार एक कंट्री सिलेक्ट करया ती म्हणून. एकल्यान स्पेन एकल्यान फ्रांस एकल्यान हें एकल्यान तें आनी प्रभुपाद स्वाम्यान सांगलें की जाय तर थंय वचया ती आनी भक्ती प्रचार करया ती म्हणून. ह्या प्रकारांनी ते भक्ती प्रचार जाल्लो आसा. हें मॅडनेस न्हय उन्माद न्हय अशी कोणी लेखी येतोय की एक रुमा बसून मॅप पळोवन आमी पुरा जन सांगतात जाय तर हांगा भक्ती सुरू करया ह्या देशा वचून भक्ती सुरू करया ह्या देशा वचून भक्ती सुरू करया म्हणून. तांतूं कोण की कोणी पाकिस्तान सिलेक्ट करनी के त्या टायमार म्हळ्यार कोण वचचें थंय पाकिस्तानांतूं. पाकिस्ताना वचचें तेन्ना एक ब्रह्मानंद प्रभू म्हूण आशिल्लो तुमी त्या फोटोन पळोवं येतात प्रभुपाद स्वाम्याल ते शिश्य तांणी सांगलें की कोणी सिलेक्ट करनी न्हय प्रभुपाद हांव पाकिस्ताना वता म्हणून. आनी तांणी पाकिस्तानाचे अमकून पाकिस्तानाच्या मेन रोडार हायवेर तांणी हरिनाम कीर्तन केलें गे. पाकिस्तानाच्यान कन्फ्यूज जालीं म्हळ्यार तांगेले अमेरिकन जावं एकदम फ्रेंडली रिलेशनशीप आशिल्लें म्हळ्यार अमेरिकान दुड्ड दिल्यार मात तांगेले देश चलता आशिल्ले तेन्ना आतांय तशी आसा देश चलता आशिल्ले. ताका पळयल्यार हो अमेरिकन सिटीजन कोण सनातन धर्माचो प्रचार करता आसा ताका तांणी कन्फ्यूज जालीं ताका जे लागलची की नाका म्हणून. म्हळ्यार जे लागले अमेरिका कोप येतलो म्हणून. सो त्या प्रकारार प्रभुपाद स्वाम्याल शिष्यान तांणी प्रभुपाद स्वाम्यान तांगेले एक्सपर्ट आशिल्लीं तांणी की जनाक कोणाक खंयच्यान इंट्रस्ट आसा कसो उत्साह आसा तांकां युटिलायज करचें. लक्ष कटल्यान बुक तांगेले शिष्यान वांटून दिलेलें आसा.
ते खंयची व्हड कंपनीचो मार्केटिंग पर्सन तांगे शिष्या पळोवन म्हणलो की हे इतले लायक जन उत्साहान हे तुमगे बुकां प्रचार करून विकता आसा असल जन म्हाका म्हगेल कंपनींत जावका म्हणून सेल्सा खातीर म्हणून म्हळ्यार त्या प्रकारार ते प्रभुपाद स्वामीन आशिल्लो तांगेलो उत्साह त्या भक्तीन तूं उपयोग केलो म्हणून. सो आतां आमकां तो उत्साह ना आतां कशें करचें? आयकता रावप देवाल विशीं हियर रेग्युलरली खंयी आसच्या पुरो कितले आमगेले देवाल विशयांत आकर्शण आसच्या पुरो उणें आसच्या पुरो विंगड विशयांत आमगेलें आकर्शण चड आसच्या पुरो जाल्यार भक्ती हें पद अशें आसा की खंयचेय आसल्यार खंयच्याय विशयांत आमी अट्रॅक्शन आसल्यार आमी केन्ना आयकता आसता ती ते नेचर ऑफ द मायंड हें मनाचें नेचर अशें आसा की खंयच्या विशयांत आमकां व्हॅल्यू आसा पळय तें मन तातूंत अटॅच जायना. मनाक कशें की नवे वस्तू जावका इम्पॉर्टंट वस्त आसल्यार तें मना इम्पॉर्टंट न्ही कशें की नवें आसा तें मना इम्पॉर्टंट जाल्यार आमी आयकता आसता ती त्यात मनाक कळटा की हगूर आयकून ना हो देवाल विशय इम्पॉर्टंट आनी तूं चिके कॉन्सन्ट्रेशन जावका सो ऑटोमॅटिकली जावचें ना पुरो आमी चिके एक इंटेलिजन्स क्रिएटिविटी आसूं का एक एग्जाम्पल आशिल्लें एक चल्ल्याक रोबोटिक्सान मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें भक्तान शेअर केलेलें ताका देवाल विशय इंट्रस्ट ना की ताका त्या भक्तान ताका सांगलें की हांव तुका एक युनीक आयडिया दिता म्हूण कशें न्हय म्हूण तुका रोबोट्सांनी करचें येता न्हय वय तूं एक कृष्णाल आनी अर्जुनाल रोबोट करी आनी तांणी एकल्या त्या भगवद्गीता निमगुचें आनी आन्सर करचें तें एक रोबोट करी म्हूण तेन्ना ताका रोबोटा इंट्रस्ट आसा आनी ताका कशें की एक लायक आयडिया दिसलें कृष्णाल रोबोट करचें आनी अर्जुनाल रोबोट करचें आनी तांणी एकल्या भगवद्गीता सांगता ती म्हूण ताका त्या रोबोट करच्या खातीर ताणें भगवद्गीता वाजयली त्या मना वेलकय तो पुरो विशय आनी ताका भक्तीन रुची आयली म्हळ्यार आमगेल कसले एक इंट्रस्ट आसच्या पुरो आमी भक्ती वोट कनेक्ट केल्यार ते साध्य आसच्या पुरो सो कसल्या विशयाक आमी डिसमीस करका म्हूण ना हें कसं ना हाका देवाल विशय इंट्रस्ट ना हांतू इंट्रस्ट आसा ना त्या विंगड विशयांत आशिल्ले इंट्रस्ट त्या भक्तींत कनेक्ट जावचे पुरो ते असाध्य ना सो आमी कशी ह्या विशयांत आमी खंयच्या विशयार पिशे आसा ते आकर्शीत आसा ती ते देवाल खातीर कशी कन्वर्ट करचें तें एक पळयत स्वल्प सकट विशय आसा ते एंटी डिवोशनल म्हूण येता म्हळ्यार तांतू भक्तीन मुखारसून येवचें जायना तसल विशय खंडीत न्ही जाल्यार स्वल्प विशय नॉन डिवोशनल आसच्या पुरो म्हळ्यार देवाल विशय न्ही तो जाल्यार ते आमी भक्ती ओटू कशी कनेक्ट करूं येता ते आमी मन घेव येता आनी तांतू आमी मुखारसून वचयता सो आत्तां आमगेलें भक्तींत आशिल्लें तें सुख आनंद आमकां तें प्राप्त जातलें तें दिसना हें संवसाराचें कशें की आकर्शण आमकां चड आसा कसलें की तें रियालिटी न्हय भक्ती आमी सत्संग आयकुच्या पुरो ती कशें की आमगेलें जाल तितलें कसलेपणी करच्या पुरो ती जाल्यार रियालिटी म्हळ्यार सत्य म्हळ्यार हें विंगड पुरा विशयांत आमकां मस्त आकर्शण आसा वय कशें करचें देवाल विशयांनी आयकता ती ते आयकताना आनी सम दिसता जाल्यार विंगड विशयाचें आकर्शण उणी जायना मू ना तांतू कांय न्ही तें नेचर ऑफ द मायंडाची तो कसो व्हड विशय न्ही पुरा जनाल खातीर तोच विशय आयकता राबयात आनी केन्ना ते आमी आयकता राबया ती आमगेलें मन तें कन्सिडर करचें सुरू करतलें कसलें की फॅक्ट की रियालिटी मन तें कन्सिडर करना केन्ना ते आमी आयकता राबता ती हगूर तें रूच येतलें आतां कसन व्हड विशय आसा ते आमगेलें मन लागना सान विशयांत आमी आकर्शीत जावचे पुरो ती मात भक्ती म्हळ्यार चांग म्हूण गोत आसा आमी आयकता राबल्यार तेन्ना तें आयकता राबली म्हळ्यार भक्ती लजा बिचाक उदक घाल्या म्हणकेची जल अर्पण केल्या म्हणकेची ते आमी आयकता राबताना ते भक्ती लता बीज दुखून ते भक्ती लता व्हड जाता वता म्हूण कृष्णाल विशय कृष्णाल तत्वा विशय आमी आयकता राबल्यार तेन्ना आमगेलें मनाकय कळटा की हो पुरो विशय इम्पॉर्टंट आयकता राबूका वाचिता राबूका तेन्ना आमकां कळटा धर्म अर्थ काम मोक्ष सोडून एक पंचम पुरुषार्थ आसा ते आयकता राबल्यार आमकां ते सिद्धांत कळटा ताका सिद्धांत बलिया सिद्धांताच्या बलान आमी मुखारसून वचयता म्हूण तें आळसाय करचें ना आमी हें पुरो विशय आयकुका म्हूण खाली एक देवाल विशय आयकुचें हो कशें की म्हळ्यार कशें की एक रामायण आयकलें आनी हो जटायूक मारलो तेन्ना एक रण्य आयलें हो कसो हें भक्ती रस आनी मागीर चॅनल चेंज केलें सुद्दां विंगड खंयची की टीव्ही सिरियल आयलें तांतूय कोण की मेल्लो तांतूय आमी रडलीं ती तसल भावना न्ही आमी कशें की देवाल सिद्धांत तत्व त्या मनावरचे प्रयास करता तेन्ना केन्ना आमी सिद्धांत त्या मना व्हरता ती तेन्ना आमगेलो तो विश्वासू वाडटा आनी ते आमकां तांतू एक अनुभव जातलो सो एक लास्ट पॉयंट म्हळ्यार रूप गोस्वामीन सांगिल्लें आसा की
की आमगेलें आकर्षण म्हळ्यार स्पिरिच्युअल स्टिम्युलस तांणी तें उज्वल नीलमणी म्हूण एक काव्य बरयलेलें तें भक्ती रसामृत सिंधू नंतर तातूंत तांणी हे शब्द उपयोग करचे आसा उद्दीपन म्हणून. उद्दीपन म्हळ्यार खंयच्याय ना आमकां देवाल विशय खंयच्या विशयान आमी अट्रॅक्ट जाता ती आकर्शीत जाता ती तें उद्दीपन म्हूण. पुरा जनाल खातीर विंगड विंगड विशय उद्दीपनाक. ಸ್ವಲ್ಪ जनाक देवाल दर्शन घेवन देवाल विग्रह दर्शन घेवन भारी एक अटॅचमेंट जाता. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ तांगेल गुरु ಒಟ್ಟು भारी अटॅच्ड आसचे पुरो. ಸ್ವಲ್ಪ जनाक शास्त्र वाजोवच्याक, ಸ್ವಲ್ಪ जनाक कीर्तन करच्यांत भारी आनंद आसचे पुरो. सो पुरा जनाक तांगेले उद्दीपन आसा. पुरा जन आमी विंगड विंगड एज इंडिविज्युअल्स हागेल रुची तुगेल रुची आमगेल पुरा जनाल रुची विंगड विंगड आसा. म्हाका खंयच्या विशयान आकर्षण जाता विंगड जनाक विंगड खंयच्या देवाल विशयांत आकर्षण जावचें पुरो. तें आमी मन आवरका हगूर की आमकां खंयच्या विशयांत आकर्षण आसा देवाल करताना तातूंत आमी मुखार चिंतावचें येता. एकल्यान निमगेल खंय म्हाका आकर्षण ना मू हांव कशें करचें म्हूण ताका ताणें सांगलें खंय की हांव देवाल येद्रा वताना विग्रह येताना हांव हें पुरा इतलें पुरा स्तोत्र पठन करता आनी ते स्तोत्रांत बरयलेले अर्थ हांव मना व्हरता तातूंत म्हाका भारी एक आकर्षण जाता देवाल विशय म्हूण. ताका ताण लेखलें की हो हें लायक फॉर्म्युला म्हाका मेळ्ळी मू. मागीर हांवय तशी करता म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ काळान तो वापस मेळ्ळें खंय कशी चलता तुगेलें म्हूण. ताणें सांगलें की तें हांव तें म्हाका तें एक तर तें तुमी सांगिल्लें श्लोक ते पुरो बाय पार्टी येना मनांत येना आनी देवाल मुखार आयले सुद्दां म्हाका टेन्शन जाता ते श्लोक म्हणचे की देवा पळोवचें म्हणून ताका आतां म्हाका कसलेंय करूं जाय न्ही म्हणून. सो पुरा जनाल आमगेलें हाव वी प्रोग्रेस विल बी डिफरंट. ಸ್ವಲ್ಪ जन आमी मोर विज्युअल आसचे पुरो आमकां त्या दोळ्या दर्शन चांग रुपार श्रृंगार पळयले सुद्दां भारी खुशी जावचें पुरो. ಸ್ವಲ್ಪ जन आमी वर्बल आसचे पुरो आमकां उलोवचें आयकुचें ताजेन आमी चड आकर्शीत जावचें पुरो. सो आमी आमगेले इंडिविज्युअल लेवलार पळोवका की खंयच्या विशयार आमकां उद्दीपन आसा खंयच्या विशयान आमगेली ती देवाल प्रती ते चेतना शक्ती भावना अमृत ते देवाल पायपंदा व्हर येता म्हूण की केन्ना आमी ते देवाले ते चंदाई ते देवाल ती ब्युटी ताचे आमी कनेक्टेड जातात आनी खंयच्यान आमकां एक ताचे एक सुखा अनुभव जाता ते खंडीत ते अनुभव जाता जाता हगूर हगूर विंगड विशयाचें आकर्शण ऑटोमॅटिकली उण जाता ताचे खातीर आमकां स्ट्रगल करता म्हूण ना केन्ना आमगे तो एक विश्वास वाडून येता ते इनर स्ट्रगल म्हणटात पळय विंगड विशया खातीर आकर्शण आसा भक्ती खातीर आकर्शण ना ते हगूर हगूर उण जाता टायम आउट अनर्थ निवृत्ती हगूर हगूर जाता. आनी आमगेल मनाक एक पंता दिसतलें की एक हो देवाल भक्ती विशय व्हड विशय आनी तूं मन लावच तशें आसा पूण तें हगूर जातलें. सो आमगेल कॉन्शियसनेस देवाल प्रती वतलें. चिके एक टायम आज लॉंग जालें जाल्यार हें टॉपीक कंक्लूड करपाक आशिल्लें सो लॉजिकली कवर केलेलें. सो जस्ट एक क्विक रिकॅप करता मागीर तुमगेले कसले कॉमेंट्स कसले आसलेली तुमी शेअर करूं येता तुमगेले अनुभव शेअर करपाक जाल्यार करूं येता एक 5 मिनिटां खातीर. सो आमी ब्रह्मा हे श्लोका विशीं डिस्कस करता आशिल्लीं ती आमी आयचे सेशनान तू मेन पॉइंट आमी डिस्कस केलें की पुरुषार्थ आसा पुरा जनाल कशें की लायफांत एक पर्पज आसा आनी नॉर्मली हे 4 वस्तांतूची ओनली आयची कालांतर अर्थ आनी कामांतू आसता ती मागीर अर्थ कामांत फ्रस्ट्रेशन जावन मागीर जनाक मोक्ष जावंक आयच्या कालांतू जाल्यार ही हांतूची कशें की एक सॅटिस्फॅक्शन ना जाल्यार एक पंचम पुरुषार्थ आसा ते भक्ती आनी यम लब्ध्वा चा परम लाभम म्हळ्यार हें एक पुरुषार्थ प्राप्त जाल्यार आत्यंतिकम सुखम हें साध्य आसा म्हूण देवान सांगिल्लें आसा. मात आमगेलें मन आकर्शण ना कशें करचें 2 विशय आसा एक स्वाभाविक रुपार आकर्शण जाता आमकां और आमी कॉन्शियसली कॉन्सन्ट्रेट करचें ट्राय करतात इंटेन्शनान करता म्हूण दोनूय लिकारी आमकां एब्जॉर्प्शन जावचें साध्य आसा म्हूण आमी पळयत. मागीर मुखारसून आमी पळयलें की उन्माद खंयच्या विशया मागशीच एक म्हणटात पळय मॅड जावचें ताचे विशय पिश्यापण येवचें तें आत्माचें एक प्रकार स्वभावची भक्तींत नातल्यार आमी विंगड विंगड विशय पळयलो विंगड विशया खातीर आमी खंयच्याय जाता ती हें समाजान तूं हें जनान पळयल्यार कोणी ना जे कोणी खंयच्याय विशया खातीर उन्माद आसाच तांकां मात ते देवाल प्रती कशी व्हरचें तो एक व्हड विशय. तो आमगेलें खंयचो स्वभाव आसा आमगेले रजोगुण सत्वगुण तमोगुण त्या लेखारी आमी भक्ती प्रती आमी विंगड विशयांत आमकां अट्रॅक्शन जावचें पुरो जाल्यार भक्ती पथाचें व्हड एक विशय म्हळ्यार भक्ती म्हळ्यार इन्क्लुजीव आसा एक्सक्लुजीव न्ही हां आनी भक्ती करूं जायना हो स्त्री हो पुरुश हे वर्गाचो आगेलो आयुसान हो होडू हो हे समाजाचो हो ब्राह्मण भक्तीन तूं कसलें एक्सक्लुजीव ना भक्ती पुरा इन्क्लुजीव आसा
तू खंयच्याय विशयार आकर्षित असो, तुगेलो खंयचो अभ्यास असो, कसले दुर्बुद्धी असो, तू भक्तींत येवी येता. त्या भक्तीचो व्हड विशय म्हूण दाखयला. आनी प्रभुपाद स्वामीन दाखयलेलें आसा की खंयच्याय कोणाले कसले इंट्रस्ट असल्यारी तांणी भक्तींत तूं तांकां करता. सो तें एक एक्सपर्टीज भक्तीचें म्हूण पळोवं येता. आनी आमकां आकर्शण ना वय जाल्यार कशी ताचें सोल्युशन आयकता राव बुकां आमी देवाल विशय. आयकता राबल्यारी हगूर हगूर रुची येतलीची, आमगेलें मन कन्विन्स जातलेंची म्हूण. आनी ह्या विशयांत आमगेलें कसले इंट्रस्ट आसा ते कशी रोबोटिक्सा एग्जाम्पल पळय, आमगेले विंगड विंगड विशयांत इंट्रस्ट आसा पुरो, मात तेंच इंट्रस्ट आमी देवाल विशया खातीर ओटू कशी कनेक्ट करूं येता, तेन्ना आमकां देवाल विशय आनीकय तांतू रुची जातली. आनी आमकां हो पुरो विशय मना व्हरका, सिद्धांत बलया हें पुरो आयकुका आमी तांतू वाजूचें तूं आयकुचें तूं आमी आळसाय घेवचें नजे तें आयकुका. आनी लास्टार आमकां तें उद्दीपन मेळटलें म्हूण. आमकां खंयच्या विशयांत खंयचे एक विशय धरतली आमी आनी ते प्रबल जावन आमी देवाल भक्तींत मुखार सून वचचें पुरो ती अनर्थ निवृत्ती हगूर जावचें पुरो जाल्यार खंडित आमी हगूर हगूर आयकता आयकता आमी एक दिवस देवाल विशय कॅप्टिवेटेड जातलें आनी स्वाभावीक रुपारी आमकां देवाल विशयांत आकर्शण येतलें ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. सो हे सिरीज हांगा कंक्लूड जालें. कसने उलयलें तूं चूक आसल्यार तुमी पुरा जनांना क्षमापण करून दिवका. हरे कृष्ण. कोणाले कसने कॉमेंट अनुभव शेअर करता जाल्यार और कसने तुमी रिएक्ट करता जाल्यार प्लीज यू आर फ्री टू शेअर इट ऑन दिस फोरम. हरे कृष्ण. So this is a solution ना की आम्ही रेग्युलरली हियर करता आसता आनी ते भक्ती लता बीज. सो एक 2 मिनिट हांव सेशन होल्ड करता आसा. कोणाक कसने रिएक्ट करता, कोणाक कसने शेअर करता तुमी करूं. 8 घंटे जालेले आसा. सो 2 मिनिट भितर आमी कंक्लूड करूं येता. क्विक कोणाले रिएक्शन्स असल्यार. प्रभुजी हरे तिथे कृष्ण. उद्दीपनाविषयी तिथे चढ सांगात. ओके. उद्दीपन म्हळ्यार स्टिम्युलस, स्पिरिच्युअल स्टिम्युलस म्हळ्यार आमी खंयचे एक विशय आमकां प्रितीचे आसता तांतू आमी त्या विशया वटू अट्रॅक्टेड जातली म्हूण. म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल आतां आमी एग्जाम्पल दिलेलें हांव एक एग्जाम्पल दिलें रोबोटिक्साचें. ते चेल्ल्याक रोबोटिक्सा विशय रोबोटा विशय कसले आसल्यार ताका भारी इंट्रस्ट आसा. भक्ती विशय ताका इंट्रस्ट ना ते. म्हळ्यार ताका कशें की रोबोट करचें आनी तूं ताका कशें की मेकॅनिझम करचें. मात एक भक्तान ताका आयडिया दिवन तागेलें तें तांकां कसलो विशय इंट्रस्ट आसा पळय हे भक्ती वट कनेक्ट जालें. सो तें एक दृश्टांत तशें एक पळोवं येता. जाल्यार भक्तीन तूं भक्ती विशय मस्त सकट आसा. देवाल स्मरण करचें, फूल घांतुचें देवाल खातीर, शास्त्र वाजोवचें, भगवद्गीता इत्यादी श्रीमद भागवतम नियमीत रुपार वाजोवचें, देवाल नामस्मरण करचें, देवाल कीर्तन करचें, भजन इत्यादी म्हणचें. मस्त सकट जेन्ना म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट्सांत इंट्रस्ट आसा पुरो तांकां चांग रुपार हार्मोनियम और विंगड खंयचे म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट येवचे पुरो. कोणाक शेअरिंग करचें मस्त इंट्रस्ट आसा पुरो. खंयचो एक चांग विशय आसल्यार म्हाका विंगड जनां वट शेअर करता, विंगड जनां वट उलोवका. कोणाक अशी इंट्रस्ट आसा पुरो की आमी कम्युनिटी पार्ट आसूं चांग रुपारी की आमकां एक 4 जण आसत कोणी आमिल्या उलो येता. ह्या पुरो आमगेली टेंडन्सी आसा पुरो. जाल्यार ह्याच आमगेली पुरा टेंडन्सी आमी कशी युटिलायज करूं येता. हांव स्वल्प सकट विशय सांगला. तुमकां म्हाका सकट विशय तुमगेलें मन आसचें पुरो. तुमकां कशें की वाजूचें इंट्रस्ट आसा, इंटेलेक्चुअली म्हणटात पळय कशें की एक विशयान डीप वचचें आसा. कितले सकट प्रभुपाद स्वाम्यान आनी तागेले शिश्यान बूक बरयलेलें. सो तुमगेली ते टेंडन्सी आसा पळय की उद्दीपन तुमकां ह्या विशयांत भारी खुशी जाता. सो त्या विशय तुमी भक्तींतूय युटिलायज करूं येता. तुमकां कशें की एक सिंगिंगा इंट्रस्ट आसा, कितले की सकट चंग भजन आसा तांतू तुमी तें भजन म्हणू और त्या विशयांत इंट्रस्ट घेवन त्या तुमगेलें तें उद्दीपन आसा तें युटिलायज करूं येता. तशींच और कोणाक विंगड कसलें डेकोरेशन करचें आर्टिकल आसचें पुरो. सो विग्रह आर्टिकल करचें, देवस्थानांत कसलें विंगड श्रिंगारा वस्तू आसल्यार तांतू हेल्प करचें. सो कोणाक खंयचे एक विशयांत इंट्रस्ट आसा पळय तें आधार धरून आमी भक्तीन तुका मुखार सिता ती तें ताका उद्दीपन म्हणचें. म्हळ्यार तें पळयलें सिता आमकां मुखार सुका म्हूण आमकां दिसता. सो कोणाक म्युजिका इंट्रस्ट आसा तो इमिजिएटली म्युजिका वट इंट्रस्टेड जावचें पुरो. कोणाक विंगड कशें सो तें उद्दीपन समथींग वीच इमिजिएटली क्रिएट्स आवर इंट्रस्ट. सो आमगेल एक एक जनां स्वभाव लेकार आमकां विंगड विंगड विशयांतू तें उद्दीपन आसचें पुरो. माताजी इज द आन्सर ओके? और तुम कसं ऐड करता की तांतू
नाही, थँक्स धन्यवाद प्रभूजी. ओके ओके. आणि कोणाला कसं कॉमेंट नसल्यारी आम्ही हे सेशन कंक्लूड करूया. 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून कसं कॉमेंट असल्यार तुम्ही आता टाईप करू येता और मागीर सांग येता. सो हे सेशन आत कंक्लूड करूया. 3 पंथ आम्ही हे सेशन दिलेलं आणि तू कसं नाही आम्ही पुराजनांच्या अंग रुपार हे ऐकून बशिल्ले आसा. तेव्हा आमकां प्रितीन आशीर्वाद दिवन भक्ताला आशीर्वाद मेळनो. आमकां येता कसं की एक भक्तीन तू मुखारसून वस्तुशल भाग्य दिवका म्हण देवाला आमी कळकळीन प्रार्थना करूया. आणि 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्राचे म्हणूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. पूरा जन धन्यवाद सेशन अटेंड केल्याने मग किंचित रूपात तुमगे पुरा जनाला सेव करचे भाग्य दिलेले खातीर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्यामला माताजी कसं सांग काय असलं तुम्ही व्हिडिओ ऑन केलो. भारी लायक कोण सांगता तुम्ही आता विजाचे भारी लायक गेलेलं खुशी अगत्य ना इतली क्लियर जावन बरोवन दाखोवन स्क्रिप्टय आसून तोंडान ताजे विवरण दिता ना भारी खुश जाता. मागीर कसले क्वेश्चन घालो आसना तितले नमुन्यार स्क्रिप्टय वाचला जिता फॉलो करता गेलो ताजे एक्सप्लेनेशन आयकताना भारी खुश दिसता. रियली ग्रेट. तुमका विषयांत इंटरेस्ट असे तुमगेल होड पण दाखयता तू हांव उरलोच काही नाही. हरे कृष्ण. साडयता तुम्ही. हरे कृष्ण. सगळे ऍस्पेक्ट्स कव्हर करतात म्हणताना आमकां भारी खुश दिसता. ऐकूया हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद श्यामल माई. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो नेक्स्ट संडे आपास मिळूया विंगडकनच्या टॉपिक ऑफ टू. हरे कृष्ण. धन्यवाद. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण.